पण आता येऊया काँग्रेसी कडेन. द लास्ट पार्ट ऑफ अवर डिस्कशन टुडे ह्या सत्याग्रहातले काँग्रेसीक आज खंय तरी खांदे पालट जाता अशी परिस्थिती भितर अमित पाटकर आणि चार्ज घेतला म्हणजे चिदंबरम दिनेश गुंडूराव गोंयांत येवन चार्ज घेतला. कितें बदलतलें काँग्रेसींत? पयली फावट म्हाका दिसता की फाटल्या कांय वर्सांच्या तुलनेत 4-5 वर्सांच्या तुलनेत पयली फावट गोंयच्या प्रदेश काँग्रेसींत म्हत्वाचे बदल जाल्यात आनी हे बदल हेच्या पयलीं जाल्ले जाल्यार कदाचित पयरचे निवडणुकी चित्र वेगळें आसपाचें. ह्या गोश्टीचें आमी स्वागत करपाक जाय कित्याक सगळे यंग ब्रिगेड जी आसा मायकल लोबो, अमित पाटकर, युरिया लिमाव, संकल्प आमोणकर हे सगळ्या भुरग्यांक तेंच्यांनी सगळ्यात यंग तरणाट्यांक ज्यांची वय 39 ते 46 मेरेन ह्या वयातले सगळे जाण आसात आनी हांच्या कडेन ही पार्टी दिल्या. म्हाका दिसता आतां तेंच्यांनी जर लढपाक सुरू केलें म्हणजे सत्तेच्या अगेन्स्ट आणि जर लोकांक जर तेंच्यांनी लोकां वांगडा रावले जाल्यार 2027 तांकां बरे दीस येवं शकतात. यू आर होपफुल? येस. Joel, how are you looking at these changes? Positive, or do you think unless there are some radical changes at the center, merely making these changes at the state level won't help the Congress party? See, changes are very bold. If you ask me, they call it a generational change. So it's good for the Congress to try out something new and revamp the party all over again. Having said that, it's when they went about with this change, the lines, the division was very much visible, and it was very open. When you see a leader of the opposition, CLP leader, when CLP leader was announced. Digambar was very visibly upset, and or his supporters were upset rather, and all the lines were very much clear that all is not well even at this level where you're trying to make a change. So basically, Congress will have to fight a war within to bring all these people, whoever the leaders are, Amit Patkar or Michael Lobo. Their first major challenge will be to get together the entire Congress together and then move forward. So basically, that challenge remains still. The warring factions within the Congress. Yeah, Congress can only effectively fight the BJP. Yes. As long as their own deficiencies and the battles within get sorted out. Yes, yes. It's a very interesting point. Kishore, final बदल जातलो असं दिसता काँग्रेसी भितर काय हे कॉस्मेटिक बदल हे हातूंतल्यान व्हडले कितें साध्य जावपाना? ना पांडुरंगान जशें सांगलां तशें की ह्या बदलाचो स्वागतूच जावपाक जाय. एक नवीन जनरेशना कडेन आयज काँग्रेसीन आपल्या नेतृत्वाची धुरा दिलेली. अमित पाटकर यंग एनर्जेटीक आसा. ऑफकोर्स अमित पाटकराचो हाचो संबंध काँग्रेस कडेन ह्या इलेक्शनाच्या निमतानूच जरी आमकां पळोवपाक मेळ्ळो तरी पूण खंय तरी गरज आसली की काँग्रेसीन आपलें जे हें आसा तें दुसऱ्या पिढी कडेन दिवपाची गरज. आतां ती दुसरी पिढी कशी परफॉर्म करतली आनी ते कशे पक्षाक बरी परिस्थिती हाडून दितली ते ठरयतले. बट दॅट गिवींग ओवर जो आसलो तो गिवींग ओवर आयज जो काँग्रेसीन दिला दॅट इज व्हेरी पॉझिटिव्ह सायन. आनी आय एम कॉन्फिडंट. म्हाका दिसता की हेचे बरे सायनी काँग्रेसीक मेळटले. ज्या पद्दतीन संकल्प आमोणकर, युरी, अमित पाटकर हे ज्या पद्दतीन नवीन आणि मायकल लोबो तितून यंग जनरेशना कडेन. You are also hopeful. Yes, absolutely. I am completely out of time.